नमस्कार. शियाळी अधिवेशन विंटर सेशन विधानसभेचे सुरू झाला आणि त्या विंटर सेशनाचो हो पयलो ब्रेक अवर. सकाळी क्वेश्चन अवर जालो आणि ताजे उपरांत नॉर्मल कामकाज जालें. पण दोन मुद्दे, एक मुद्दो जो सदांच गाजता फाटले कांय दीस तो म्हळ्यार नॅशनलायजेशन ऑफ रिवर्सांचो, जो वास्कोच्या जेटीच्या निमतान परत चर्चेक आयलो. आणि एक दुसरो म्हळ्यार दयानंद सोपटे बाबान आपल्या मतदारसंघातल्या टुरिजमाच्या प्रकल्पांची कशी गुड्डल आसांव जाल्यात हें दाखोवपाचो प्रयत्न केलो. तो दोनूय विशयाची आमी भासाभास करतात आणि गेस्ट असे आसात म्हजे कडेन ज्या दोनूय विशयांचे उलोवपाक शकतात. पयलीं आसात ते जाणी आज सकाळी विधानसभेक हो विशय काडलो, ते काँग्रेसीचे ज्येष्ठ फुडारी आणि आमदार दयानंद बाब सोपटे. स्वागत. आणि एक दुसरे आसात म्हणजे बरोबर गोंय विधानसभेचे उपसभापती, भाजपाचे ज्येष्ठ फुडारी आणि पर्यटन आणि वो नॅशनलायजेशन ऑफ रिवर्स तांच्या कलंगूट पंचायतींनी हाजेर रेझोल्युशन घेतलां, ते मायकल लोबो. हांव सुरवात तुमचे कडच्यान करता. तुमची मतदारसंघातली विशया वयल्यान सुरवात करया आणि मागीर नॅशनलायजेशना कडेन या. कितें गुड्डल आसा तुमी सकाळी सांगली की परत एक फावट इन शॉर्ट लोकां खातीर सांगात एंड देन आय वील टेक रिप्लाय फ्रॉम द रुलींग. हय, गुड्डल आसा म्हणटकच आमचे पक्षान ते दुसरी भानगडी अंडर द डेव्हलपमेंट ऑफ कोस्टल सर्कीट अंडर स्वदेश दर्शन म्हणजे सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडसून 100-200 कोटी पण एक्चुअली ऑलमोस्ट 200 कोटी म्हणया. पयलीं 100 आनी मागीर 100 हाच्या अंडर जे प्रोजेक्ट मांद्रे कॉन्स्टिट्युशन घेतले. हांवें ताची डिटेल स्टडी केली. टेंडर इन क्रोड्स ऑफ रुपीज. फॉर एग्जाम्पल तुमकां सांगता, डेव्हलपमेंट ऑफ मोरजीम खिंड एक्चुअल टेंडर कॉस्ट ताचो 5.3 crore. दॅट इज 5 crores 3 lakhs. पण आज तर ताचे फायनल जर हे जालें बील तर ताचे इट कम्स टू अबाउट 6.5 crores. डिफरन्स ऑफ 1.43 crores. पळयात, आमी इस्टिमेट करता, एक्सपर्ट आसतात आमचे टेक्निकल एक्सपर्ट, आणि हे करता आसतना एकाच प्रोजेक्टाचेर द डिफरन्स ऑफ ऑलमोस्ट 1.5 crores हाचे वरसूनच कळटा की आमी जे सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो लोकल म्हणजे पब्लिका खातीर जो पयसो येता तो ज्या पद्दतीन लोकांच्या फायद्या खातीर यूज जावपाक जाय, ज्या पद्दतीन म्हणजे ज्या मॅनरान, आणि बाबा टेकिंग इंटू कन्सिडर इन कॉन्फिडन्स द लोकल पीपल, ह्या प्रोजेक्टासून हांव डेफिनेटली सांगता कोणाकच लोकल हेका कॉन्फिडन्सान घेवं. म्हाका एक गजाल सांगा, तुमी भानगडी हो शब्द वापरलो. भानगडी म्हळ्यार कितें? करप्शन जाला, काय अफरातफर जाल्या, काय गैरव्यवहार जाला, काय घाळपण जाला? भानगड तुम्ही खंयची कॅटेगरी भितर घालतात? भानगड म्हणजे अफरातफरय म्हणू शकना, पण डेफिनेटली सो कॉल द अदर वे वी मे से ऑल्सो अफरातफरच, म्हणजे पैशाची अफरातफर, घाळपण जाला. हय हय. आता ती कोणी केला हांव सांगू शकना, पण जाला कित्याक जी फिगरां म्हाका हांवें जो क्वेश्चन घातलो सरकारान ऑफिशियली फिगरां दिल्यात तेच हांव उलयतां. मायकल बाब, तुमचेच सरकार आशिल्लें तेन्ना पर्यटन मंत्री तुमचो आशिल्लो आणि आज दुसरो पर्यटन मंत्री आसा, दुसरे पक्षाचो आसा, सरकार तुमचेच आसा. रुलींग कशें करून पळयता? कारण ह्यो ज्यो गजाली आसात, कारण तांणी 3 एग्जाम्पल सायट केली आपल्या मतदारसंघातली. But there might be many other projects like this across Goa जे अशी भानगडी जाल्ले आसात. So गव्हर्नमेंट एज अ रुलींग, एज अ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कितें करतले हाचेर? सी, भानगडी म्हणजे 2 भाशेचे असता. एक इंटेन्शनली करता, म्हणजे जाणा जावन एस्टिमेट वाडयता आणि तितून कितें तरी पयशे खाता, तेका म्हणटा सारके भानगडी. ह्यो जो बाब सोपटे म्हणटा, ऑनरेबल MLA जे आयज विधानसभेन मांडला, म्हाका दिसता जो एस्टिमेट प्रिपेर जाल्लो तेन्ना त्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचो MLA आमचो चीफ मिनिस्टर आदलो लक्ष्मीकांत पार्सेकर, आनी तेणें जर तर एक सांगलेलें जर तूं हें टेबलाक सजावट करूंक जाय आनी कितें करूंक जाय तें करूं, तितून खूब गजाली तो सांगपाक त्या टायमार इसरलो. तो इसरलो आनी एस्टिमेट करप्यांनी तेणी करूंक ना. जर तूं लायट्स आसूं, तितून अंडरग्रावंड केबलिंग आसूं, तितून आनी कितें जे टायल्स तेणी घातलेले ते तेका पसंत येवंक ना. जर तूं 500 रुपयाचे घातलेले, तेका जाय आतां 1,500चे टायल. म्हणजे
ऑर्डिनरी घातले आता बसन पेवर्स म्हणजे आय एम जस्ट गिविंग यू डिफरन्स local made pavers and basan pavers there is a difference of around 800-900 because those are sand blasted. So these are items which are expensive and which are cheap. So अशें जो तर परतून टेंडर जावन जो तर रिएस्टिमेशन करीत म्हणजे whatever is the difference of that amount काडून जो तर without any म्हणजे गव्हर्मेंटाक सारखे दाखोवन सेम इंजिनियर SE आणि चीफ इंजिनियरान जो तर ते एग्री जायत की दिस इज द रेट विच वॉज अर्लियर नाव इट इज कमिंग टू दिस और दे मे बी इन्क्रीज इन द क्वांटम ऑफ वर्क भानगडी ना गैरवापर ना झाला ना आय एम जस्ट टेलिंग यू टू डिफरंट थिंग्स हय क्वांटिटी हॅज इन्क्रीज इन द सेम एरिया विदाउट एक्सटेंडिंग द तुम्ही म्हणता येते की टोटल फायनल एक्सपेंडिचर जो असा तो काहीच गैरवापर जायनासतना सुद्धा वाढपा शकता तेचेर बाब सोपटे आता आमदार आहा तेणे आख्खो एस्टिमेट चेक करूंक जाता आख्खे आयटम चेक करूंक जाता कितले कितें तुमकां हें पडटा? आनी जो तर खऱ्यांनीच जो तर तो म्हणटा पळय तशें 1 crore 40 lakhs or 50 lakhs एक्स्ट्रा जाले ते खंयसून येयले एक्स्ट्रा सो तेका दिसलें की हितून भितर गडबड आहा जाल्यार तेणें डायरेक्ट लेटर करूंक जाता टू द विजिलन्स इन्क्वायरीज चीफ मिनिस्टर बसयतलो आनी 100% तेजो रिजल्ट येतलो जर तर तो म्हणटा पळय तशी भानगडी आहा जाल्यार आनी जो तर तो एक्स्ट्रा काम केल्लें आहा आनी खऱ्यांनीच ते कॉन्ट्रॅक्टराक It is a legitimate expenditure. या इट इज अ लेजिटिमेट तुमकां पडटा हे कितें आसा पळयात ऑनरेबल MLA जो हातून बऱ्यापैकी एक्सपर्ट बिकॉज ही इज फ्रॉम द कोस्टल बेल्ट ओनली हय आनी तांणी असली कामां आपली कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर आणि खूब केल्या खरें सांगता तुमकां हांव तांकां एप्रिशिएट करता जावं शकता म्हणजे अदर पक्ष पण जे डायनामिझम तातूंत आहा जी धडाडी जी आसा पळय तांणी दाखयलें आसा हांवें 2 फावटी तेच्या ऑफिसान वचून पळयलें एक्चुअल तांणी प्लान जे केल्यात ते फुडल्या 50 वर्साचो म्हणजे फुडें विचार करून ते वेवस्थीत केल्ले प्लॅनिंग केला ताका अनुभव आसा पण सेम टायम म्हाका एक ताच्या लक्षांत गोश्ट हाडूंशी दिसता ती आज जर तो प्रोजेक्ट जर पळयलो जाल्यार यू मे से 80% कंप्लीट जाला अजून 20% काम पेंडींग आसा आतां पळयात जे इस्टिमेटीन दॅट इज 5+ कितें करोड केलो पळय आतां तो 6.5 crores पावलो तरी हांव जर म्हणटा 20% जे काम पेंडींग आहा आनीकय वाटूं शकता तशें जाल्यार तुम्ही म्हणतात की तो 7 पावपाक शकता 7 पावूंक शकता कारण एक उदाहरण दिता म्हाज्या गांवांत ब्युटिफिकेशन ऑफ खाजन गुंडो बांद आज एक भानगड म्हाका मेळत आहा ते WRD मिनिस्टर हेतून डिपार्टमेंटासून आतां येता म्हाका तरुण भारतचो कोण रिपोर्टर थंय गेलो तो म्हाका फोन करून विचारता कितली वर्सां जाली तो बांद रिपेर करून हांव म्हटल्यार एक कंप्लीट जाला एक कंप्लीट जावंकय ना तर म्हणल्यार आमी पळयलें तर अक्षरशः कोसळपाक गेल्या थोडे फातर बी कोसळ्यात हांव म्हणलें फुडलो पावस येतलो पळय तेन्ना अर्दो दिकनाच जातलो तो म्हणजे क्वॉलिटी इतले 10.5 crores खर्च केलो ताचेर आनी हेच म्हाका एक गजाल सांगात ह्यो गजाली तुम्ही जशी मायकल भवन म्हणा फाल्यां विजिलन्सा म्हऱ्या व्हरतले डेफिनेटली वतलो यू विल गो फॉर इन्क्वायरी येस तशें म्हाज्या फ्रेंडान म्हटलें की आय हॅव टू चेक द टोटल इस्टिमेट ऑफ दॅट पर्टिक्युलर प्रोजेक्ट आनी म्हाका खरेंच कळ्ळें I will definitely go. You will go for the See, you have to go with substance. Substance means ताणी सांगलें, तेणे आपण एक check करता. तेणे एक आणि आपलो जर इंजिनियर आपल्याक- तेणे आपलो एक इंजिनियर व्हरो न्ही आनी जे एस्टिमेशन केला तेका ही इज द MLA दे विल गिव हिम इवन इफ इज रुलिंग ऑर ऑपोजिशन ही इज एंटायटल्ड टू गेट अ सेट ऑफ द एंटायर डॉक्युमेंट ऑफ द टेंडर प्रोसेस डॉक्युमेंट तेणे चेक करूं न्ही जो तर तेका दिसता की हे बाबा आयटम हिंगा बरयला आनी ते घालूकूच ना आनी ते काम सोंपलें टायल ऑलरेडी घातले आनी ते बरे टायल घालपाक घातले ते घालूकूच ना आनी आदलेच टायलान काम केला आनी हिंगा कोण तरी पयशे खावंक सोदता जाल्यार दॅट पर्सन वील कम इन टू ट्रबल हू इज दॅट द इंजिनियर्स ऑफ द डिपार्टमेंट वील कम इन टू ट्रबल सो दे वील स्पील द बीन्स इफ समबडी एल्स इज इन्वॉल्व दुसरो जो मुद्दो आहा तो आज सकाळी परत आयलो तो नॅशनलायझेशनाचो आनी एक विशय सुरू जालो वास्कोची जेटी वेल्यान जी MPT बांदता आनी थंय फिशरीज मिनिस्टरान उठून सांगलें की आमी फक्त पयशे घालतात प्रोजेक्ट ते बांदतात सो आमचो तसो कांय डायरेक्ट कंट्रोल ना म्हण आतां विधानसभे भितर जेन्ना अशी स्टेटमेंट्स येतात तेन्ना नॅशनलायझेशन ऑफ रिवर्सांचो इशू चालू आसा लोकांक भंय दिसपाची न्ही जेन्ना एका जेटीचेर सरकार जर म्हणटा की आमचो कांय कंट्रोल ना म्हण न्हंयांचेर तुमी कसो दवरतले सी जेटी यूज करतले लोकल फिशरमॅन हय ओनर आसतले लोकल फिशरमॅन तितून
कामदार कोणूय आसूंक शकता भायले एनीवेअर फ्रॉम इंडिया, बट जेटी जी आहा तेजो वापर जातलो लोकल फिशरमॅन, म्हणजे इट वील बी विदीन द कंट्रोल ऑफ द गव्हर्मेंट. मिनिस्टरान ती चुकीची गजाल म्हणजे चूक म्हाका अशें दिसता की ही डीड नॉट हॅव द नॉलेज of that particular, though the owner of that particular land is MPT, but technically and possession of that jetty will be given to the state government. म्हणजे आम्ही चलयतली ती fisheries will have direct control on the jetty, on the running of the jetty, on the तकल्याक हो विषय कित्याक येता कारण एमपीटी बरोबरचो हाजे पयलींचो जो गोंयकारांचो आनी इवन राज्य सरकाराचो अनुभव आसा तो कितें सारको बरो सारको कोजी कोजी गुडी गुडी ना न्ही. ना, that is on other issues. Here we are talking about नो हांव म्हणटा fisheries अशी jetty. कशी जेन्ना गजाल General is there. तेन्ना मागीर फाल्यां जेन्ना नॅशनलायझेशन ऑफ रिवर्स म्हणटा आमी ताची नोडल एजन्सी एमपीटी न्ही. See, nationalization of rivers म्हणना सगळे गोवा इज अ पार्ट ऑफ इंडिया. हय आता तुम्ही म्हणूंक सोदता ते हांव म्हाका कळटा तुमी उलयता पळय ते कोलाचो इश्यू आहा तितून आनी केल्लो इश्यू आनी कसलो इश्यू, बट सी आमचो जो हक हा गोंयकारांचो, जो गोंय सरकाराचो जो हक हा जे रिवरांचेर तो आमी आमचे कडेन सांबाळून दवरपाक जाय. आतां सेंट्रलान जो एक्ट केला, एमेंडमेंट केला वो आमचे रिवर्स भितर घेतल्या, दॅट इज द एक्ट ऑफ द पार्लमेंट. पार्लमेंट इज सुप्रीम. एब्सोल्युटली. दे मेक द लॉ. आमी कशे गोवा स्टेट लॉ करता, आमी एमेंडमेंट करून आमी काजिनो दिले. कोणे दिले? गोवा स्टेट गव्हर्मेंटान दिले, सेंट्रलान दिवं ना. आमी काजिनो दिले रिव्हरीन. कित्याक दिले? आमी एमेंडमेंट हाडले. बरोबर. We brought the amendment in the gambling act and we allowed it to be in Mandavi. Not Mandavi. By calling them offshore. And by giving them also means casino in a ship. Yeah. केन्नाच ना. म्हाका एक गजाल सांगात. So that is called an act. Assembly is in So- session. No, I so want to ask you Parliament this. is an act. So you brought up the issue. And because you are a seasoned legislator and assembly is in session, I want to ask you this question. फाल्यां समजा आता हे कसिनोची बाबतीक जाले न्ही. फाल्यां समजा गोंय सरकाराक असोच एक एक्ट अमेंड करपाक जाय आनी मांडवी भितर आनी कितें तरी हाडपाक जाय फॉर द बेटरमेंट ऑफ गोवा. तुम्ही हाडपाक शकतले आफ्टर this. Time on a technical point. Will state government be able to legislate about its rivers once we sign the MOU? See, MOU चेर कितें आहा ते आमकां पयलीं पळोवचें पडटलें. MOU act is supreme. Let me No, my point is whether state government will be able to legislate. No, act is supreme. But MOU signed by the center and the state Will divulge some powers to state. No, we will have the NOC giving powers, means Correct. what projects are good for the state, But we will not be able and to legislate. what are bad for the state. But we won't be able to legislate about our own rivers. No, it is a technical question what Yeah. you are putting. Yes, I am on a very technical aspect. Yeah. So legislation powers आमच्याकडे आहा आता as far as the state is concerned. But आम्ही जो तर कितें करूंक सोदता at the तुम्ही इतलेच म्हणटा कितें सद्याक जर फाल्यां केंद्राक कितें करपाचें जालें You are talking about the 6 rivers. स्टेटीच्या परमिशना शिवाय काय करपाक जावचें ना. state has to give NOC. ओके हे पडटा State has to तुमकां. give You agree with this justification? पळयात नॅशनलायझेशन ऑफ रिवर म्हाका दिसता हांवें अजून MOU अजून सगळे जण रावल्यात. हय. हे MOU कितें पण आसता द इन्फॉर्मेशन वॉट हॅव रिसिव्ड ताच्या हातूंतल्यान सांगता की एकदा रिवरीचें नॅशनलायझेशन जालें म्हणजे आमचो गोंयकाराचो आनी गोंयच्या सरकाराचो कंट्रोल ताचेर उरपाक ना. मुख्यमंत्री म्हणटा की थ्रू MOU हो कंट्रोल उरतलो. हे पळयात, आमी स्टेटीच्या NOC शिवाय तरी कांय कामां करपाक जावची ना ही भूमिका सरकार घेता. नाही पण सरकार भूमिका घेतलो पण तो जी भूमिका जो आम्ही स्टँड घेतलो ते सेंट्रल गव्हर्नमेंटान एक्सेप्ट करपाक जाय. तुम्ही म्हणटा की कायद्यान ताका काय अर्थ आसना. नसतलो. आता आमी हे विचारूंक सोदता हांव की नॅशनल वॉटरवेज एक्ट 2016 जे आता तेंच्यांनी मांडलो तितून आमचे सगळे रिव्हरी घेतल्यो एज वी आर हियर इन गोवा. तेणी ऑलरेडी आमचे रिव्हरी घेतल्यो
आता ते आमचे कडेन MOU सायन करूंक शकता. ऑलरेडी घेतल्यो, घेवपाच्यो आहा तशें काय ना, घेतल्यो. त्याच बेजिसाचेर हांव तुमकां एक विचारूंक सोदतां, Yeah. आमच्यो रिव्हरी तेंच्यांनी घेतल्यो म्हणटा तुमी, कश्यो घेतल्यो? ना सी, गोवा इज अ बरोबर. पार्ट ऑफ इंडिया. हय, गोवा being part of India, बट बिफोर for the development of waterways or whatever it is they have taken. I am not over here to support or this thing No, anybody that's right. or to say Okay. that what they have done is right or wrong. But I am talking about the act. I am talking about our constitution. In the constitution, Goa is part. Amchi. Part of we India. we are part of India. So when we talk about India. No doubt, we are from Goa. We have to protect our motherland. It is our part of Goa. But finally, we are part of India. Already वो act झालो. आता in the interest of the state, आमचो स्टेटीचो इंटरेस्ट धरून आमी तो MOU कसो करचो आनी कसो करून सायन करचो, म्हाका दिसता हेचेर सगळ्या आमदारांनी सगळ्यांचो ताजेर भर आसपा जाय. ना सगळ्या आमदारांनी, नॉट ओनली द रुलिंग. आय एम नॉट टॉकिंग अबाउट द चीफ मिनिस्टर, आय एम ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द अदर पार्टीज. गोंयकारपणाची पार्टी हा, मागीर MGP हा, मागीर इंडिपेंडन्स हा, सगळे तुमचे बरोबर आहात. हे ना हेच सगळे जाण या सगळ्यांचे सरकार तुमचे लेट बाहेर तेच आहात. लेट मी रिमाइंड मिस्टर सोपटे, यू आर नॉट देअर इन द असेंब्ली. हेचेर भरपूर बोबाव जाल्लो आहा, सगळ्यांनी ओपोज केल्ले. ड्युरिंग लास्ट 10 years. पळय नाव दे आर युअर अलायन्स पार्टनर. ना सगळ्यांनी ओपोज केल्ले. तेन्ना इंडिपेंडंट आसलो बाब विजय सरदेसाय, रोहन खंवटे, सगळ्यांनी ओपोज केल्ले. आमी तेन्ना उलयल्ले, आमी उलयल्ले, म्हणजे अशें उलोवंक ना की हे जावपाक जाय म्हणून. आमी म्हटलेले आमी गोंयकार, आमचे रिव्हरी जावं कितेंय आसूं, आमी सांबाळपाक जाय. बट नाव दे हॅव ऑलरेडी टेकन, तांचो मुद्दो असो आसा. सेंटर हॅज ऑलरेडी टेकन. Michael, नाव लेट देम have it and we will not have any control. अशें कितें आमी करपाचें. मायकल ओवाचें म्हणणें कितें, आतां जालें न्ही तें ऑलरेडी एक्ट जालो. आतां तुमी विरोधकांनी हे नाका म्हण बोवाळां मारची परस MOU कसो आसचो तें सांगचें, ताजेर इनपुट्स दिवचे. अदरवायज तुमी नावापुरतो विरोध करता दिसतले. See, I am a layman. नावापुरतो विरोध करता I may दिसतले. not understand the MOU. So let us consult the top lawyers of India. Let us consult the top lawyers of Goa. मायकल बाब, तुमचो आर्ग्युमेंट कितें की हे नाका म्हणची परस MOU कसो आसचो हाजेर तकली खर्च करया. हेजेर करूया. हे Let us not पळयात. do politics about ओके, this. फॉरगेट अबाउट ऑल दिस थिंग. पण तुमी म्हटले तशें बेस्ट ऍड करता हांव. जे मनीस तुमी म्हटले तशे फाटल्या असेंब्लीज भरपूर विरोध करताले, खुबश्या गोष्टीचेर खुबश्या मुद्द्याचेर करताले. आज सगळे एका थंयल्यात. आज तेच मुद्दे म्हाका दिसता एज पर माय नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन They will not allow it to just No. be signed. See, they are let part him of complete. this Let him government. complete. No, Let him they are part of this government. Whether it Yes, is Goa Forward, yes. whether it is Rohan MGP, Khawte, whether it is MGP. no, MGP was with us. See, now I'm talking about these two factors. हा, गो फॉरवर्ड एंड मिस्टर जे म्हणटाले की आमी गोंयकारा खातीर आहा, हांवूय आयज म्हणटा ते आमच्या वांगडा आहा. आय एम व्हेरी हॅपी दॅट दे आर पार्ट ऑफ दीस गव्हर्मेंट. बट वॉट एवर वी आर डुईंग फॉर द स्टेट ऑफ गोवा, तेणी आयज आमच्या वांगडा जे रावले म्हणटा गोंयचे इंटरेस्ट सपोर्टात जावपाक दिवची ना. So we have तुमचो to प्रश्न कितें? to see that the interest of the Goan Yeah. people Yes. is protected. या ओके, You see. तुमचो प्रश्न कितें? फॉर द इंटरेस्ट ऑफ गोवा हय. मान्य करता. गोवा मिन्स अवर गोवन्स. आमी हे सगळ्यो गोष्टी फायनल व्हरतात. हे व्हरच्या पयलीं आमी बारीक गोंयकार जे आसात, फॉर एग्जाम्पल तुमकां सांगता, रिवर म्हणटकच म्हाजी शापोरा रिवर आहा, त्या शापोरा रिवरीचेर आज म्हाका दिसता कितलेशेच गरीब फिशरमॅन आपले डेलीचे ब्रेड तेंका कॉन्फिडन्स. म्हाजो क्वेश्चन स्पेसिफीक क्वेश्चन, हे सगळ्यो करता आसतना आमी सेंट्रलाच्योच सगळ्यो गोश्टी आयकल्यो काय आमचे गोंयकार, आमी गोंयकारपण म्हणटा पळय, त्या गोंयकारांक आमी सांबाळटले, तांकां आमी विश्वासान केन्ना घेतले. ते फिशरमॅन जे आसात, जे डेली न्हंयन वचून व्हडी घेवन वचून नाल्यार आनी कितें घेवन वचून दे डेलीचे कितें अर्निंग म्हाका तेचेर मेळटात, त्या गरीब लोकांचे आमी विचार केन्ना करतले काय? हे नॅशनलायजेशन रिवर जे आमी म्हणटा करपाक जे स्वता MOU जो सायन करपाचे आसा, हे फक्त एज पर माय नॉलेज कितलीशी मिलियन टन्स ऑफ कोल. आतां पळयात, म्हाजी ते सायडीच्यान तेरेखोल न्हंय आहा. तेरेखोल न्हंयेन आतां कितें तरी ती ड्रॅगिंग करून
एक फावट केले कोळशाच्यो बोटी गेल्यो खाली जाल्यो थंय म्हाका दिसता हो भंय जो आसा पळय गोंयकाराच्या मनान पर्टिक्युलरली बारीक लोकांच्या मनान बरोबर. हो आमी पयलीं काडून उडोवपाक जाय क्लियर आय एम अगेन ऑन टेक्निकल इशू बिकॉज हे सामको जेन्युइन मॅटर्स सारके अगेन ऑन टेक्निकल इशू बिकॉज अल्टिमेटली तो MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टँडींग ते ताका इन फ्रंट ऑफ दॅट लॉ तुम्ही म्हणटात की स्टेट गव्हर्मेंटाक पावर आसतलें हें आसतलें बट अल्टिमेटली इट्स अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टँडींग डज इट मीन त्या MOUतल्यान जस्ट टू गेट क्लॅरिटी की फाल्यां स्टेट गव्हर्मेंटाक कितें वेटो पावर आसतलो की सरकार सेंट्रल गव्हर्मेंट कितें तरी करपाक सोदता सो जर कितें अशें समथींग which might not be fitting in the interest of Goa might fit in the interest of India. I am very clear. Might fit in the interest of India, but might not fit in आमगे ल्हान इकॉनॉमी बारीक फिशरमॅन आसात तांच्या इंटरेस्टा भितर बसना जाल्यार स्टेट गव्हर्मेंटाक कितें विटो पावर आसतलो टू से नो ऑर ते म्हणटले आमी तुगे म्हणणें आयकून घेतलां बट दिस इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द ओवरऑल कंट्री सो वी कॅनॉट कन्सिडर इट ही भूमिका घेवपाक केंद्र सरकार स्वतंत्र आसतलें I feel the MOU should have the power that the state government is the final decision maker. Whatever proposal comes from the center, state has to finalize it. Then only it goes forward. Without that, no. It is too much to ask in a MOU. No, legally, it has to be like that. See, it is what our state is a very small state. Our state, आमचे population पळय आमचे उदक सुबेज आनी लँड कमी आहा आनी हेचेर जो तर बरो कितें तरी आमी हें करूंक सोदता बिकॉज दिस इज आवर नॅचरल ब्युटी you will press and for we it. should You will press for a clause like this that no, state we should government keep should have this, the final say. No, we should keep this beauty for future generations. For generation next and next. So because this is kept to us by our great grandfathers. No, will you and press for the grandparents. clause like this? The natural beauty cannot be compromised for any Will type you of press for a development. clause like 100% I will press. I will press not only me. I have legal doubt. I am appealing to all the 40 MLAs that they No, should because press. it is memorandum of understanding. No, all 40 I have MLA doubts how forcefully it can be enforced legally. हे पळयात म्हाका एक तुमकां याद करीनशें दिसता आमी म्हणजे आमचे गव्हर्मेंट खंय फेल वयता ते फॉर एग्जाम्पल दिता आज सकाळी ताचें डिस्कशन जालें परत हांव त्याच मुद्द्याचेर येता जस्ट एज अ एग्जाम्पल आतां पळयात कोस्टल बेल्ट जशें मायकल बाबाक आहात तसो मांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सी 4 पंचायतीन कोस्टल बेल्ट आहा आमी म्हणटात खूब घोशणा करतात की वी हॅव टू प्रमोट टुरिजम इन गोवा टुरिस्ट भरपूर येतात फॉरेनरय येतात इंडियनय भरपूर येतात म्हाका एक सांगात म्हाका आमदार जावन 9 म्हयने जाले ताचे पयलीं बिचाचेर टॉयलेट चेंजींग रूम बाथरूम प्रपोजल जालो टेंडर जाले वीच कम्स टू 4.27 crores आमच्या एक सीएमान 2-3 जाग्यार नाले फोडले पण आज टकअप खंय जाला जाणा CRZ NOC मेळना एक उदाहरण दिता तुमकां फॉर पब्लीक इंटरेस्ट टू बूस्ट टुरिजम इन अवर गोवा जस्ट लिसन टू मी आमकां गेली 9 म्हयने जाय म्हाका ताचे पयलीं सुरवात जाली अजूनय मेळना वेर एज कोणय एक बिल्डर येता जागो घेता पळय रिटर्न एग्जाम्पल म्हाजेशी फायलत आसा सगळे क्लिअरन्स मेळटा 27 फेब्रुवारी 2017 तो एप्लिकेशन करता विथ CRG फेब्रुवारी 28 का 29 आणि 1 मार्चाक तेका CRZ NOC दिता म्हणजे म्हाका सांगपाचें इतलेंच आसा म्हाका जी सांगपाचें आहा आमी लोकां खातीर कितले सिरियस आसा म्हणटात की बारीक मनशाचे कोण पळयना व्हडली कॉर्पोरेट्स येतली ह्या तुमगेले कायद्याचो फायदो घेतली बारीक मनीस थंयच उरतलो आणि ही कॉर्पोरेट ते मागीर कोळशाची बाबतीत जावं किंवा आनी खंयच्याय बाबतीत जावं अल्टिमेटली इट No, I will just correct him on this. Coastal Regulation Zone हेचेर अमेंडमेंट येयल्लो आहा CRZ नोटिफिकेशन ऑफ 1991 आनी तेजे उपरांत वेरियस नोटिफिकेशन्स येयल्या अमेंडमेंट जाल्या आनी लेटस्ट अमेंडमेंट ऑफ 2011 जे जाले आनी मागीर आनीक 2014 अमेंडमेंट जाले इन दीस वी हॅव सीन दॅट लोकल इंट्रस्ट जो आहा आमचो
फिशरमॅनाचो आसूं ऑर शेक ओनर्साचो आसूं ऑर ट्रेडिशनल शेक ओनर्स आसूं ऑर प्रायवेट शेक ओनर्स हेंकां आमी रिलीफ दिल्ले आहा आय हॅव फॉट फॉर देम आय हॅव इवन गॉन टू द सेंटर सो लेट मी ब्रिंग टू द नोटीस ऑफ द ऑनरेबल एमएलए कितें आसा सी 5 एनओसी हांवें हाडल्यो म्हाजे कॉन्स्टिट्युएन्सी तांचो भंय कितें आसा की जेन्ना कित्याक असल्यो जाणां गजाली तूं जाता- एनओसी मेळवले आमकां एमेंडमेंटाचेर ही एनओसी बरयल्ली आहा की infrastructure such as toilets, changing room, shower room are permitted within no development zone. No development zone is right on the beach. Beachak tekon tuven toilets, No, changing room, Michael shower Bab, room banung Michael Bab, tancho- except tancho- in turtle nesting area. That's okay. Except in turtle nesting No, no, I area. do agree Michael with Bab, your म्हाका statement. म्हाका लास्ट पूण कोणे तरी त्याच्या फाटीक लागोंक एक जाय आनी पळयात. ती एनओसी हाडपाक जाय. बिंग MLA ऑफ दॅट पर्टिक्युलर कॉन्स्टिट्युएन्सी हांव तुमकां सांगता व्हेरी बिगिनींग म्हाका दिसता 3 फावटी सगळ्या ऑफिसरांक व्हरून सगळे दाखयले अजून जायना अजून जायना पळय नाही, ना जस्ट 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 पळय कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी मांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हणजे गोंयांत येता बरोबर आमचो मायकल बाब सांगता ताणें 5 एनओसी हाडल्यो हय सो हाडल्यो आता सो हाडले वाय नॉट इन मांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सी बरोबर सो ना मेन आता आम्ही टॉयलेट बागान टॉयलेट बांधलो हय बागान जाणा ट्युरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर बांधले आता क्लब टिटोचे सकला आनी टॉयलेट बांदप थिंगा एनओसी हाडले आमी कलांगूट बिचार एनओसी हाडली थिंगा बांधलो ती काँग्रेसवाल्या बी दिवपाना म्हण ठरयलें तुमी ना 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 तशें काय ना कांदोली हाडल्यो काँग्रेसीच्या कांदोली आमदाराक हाडली दिवप ना. कांदोली काम स्टार्ट नाही, जालें हांव जाणा, कंप्लिशनाक हांव नाही, काँग्रेसीचे शिकेरे आने का पण एक ते सांगता acknowledge तुमकां करतात. पण एक सांगता तुमकां आमचो टुरिझम मिनिस्टर जो आसा हो पेडणे कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हणजे पेडणे तालुक्यात दोनच जाता तरी अजून येना एनओसी मिनिस्टर टुरिझम पेडण्याचो आसून सुद्धा म्हाका अजब दिसता अजून एनओसी कित्याक म्हाका मेळना लास्ट ना मायकल बाब जर मायकल बाब हाडू तेंचे- शकता जाल्यार ना, टुरिझम तेंचे कितें जाला? मायकल बाब ऑनरेबल एमएलए चे ऑलरेडी सगळो प्रोसिजर कंप्लीट जावन त्याचो टेंडर जालो हय. त्याची वर्क ऑर्डरूय दिली Works पण order चे नाले उरले पडले. कित्याक तेंचे मेन फॉलोअपाक उरले त्याचे एनओसी फ्रॉम GCZM येवंक ना बट आय विल एश्युअर हिम हा. दॅट इन नेक्स्ट वीक आय विल गो असेंब्ली सोंपले तो हीच हांव येता थिंगा कित्याक दिना ती म्हाका पळोवपाक Okay, जाय okay. एक्सेप्ट टर्टल नेस्टिंग एरिया एक्सेप्ट Except turtle nesting area. Okay, that is one part of the because there is clear notification nobody can No, that deny is you okay. No, no. Clear म्हाका- notification. मायकल बाब म्हजो वेळ सारको सोंपला म्हाका लास्ट एकच गजाल सांगात जी तांणी इशू रेज केल्लो बरो की सामान्य मनशाक जेन्ना परमिशन जाय आसता तेन्ना मेळना पण व्हडलो जेन्ना कॉर्पोरेट येता तेन्ना सगळी परमिशनां Within 2 मेळटा days. हे नॅशनलायझेशनाच्या बाबतींत जावपाना न्हू See, किती as long guarantee? as there are good people हय in the legislative assembly, यू हॅव टू डिफायन गुड see, I'm again saying, good people, he's also very good. हय as He's long as fighting for there the are people of good- Goa. as He's long fighting as- for his constituency. as long as there are good people in the assembly. in the legislative assembly and there are good people outside the legislative assembly also. Yeah. I'm not a good म्हणजे कहले. हय जेन्युइन Who are genuine Right. for the cause of environment, for the cause of people. तो मेरेन हे For जावचें ना the म्हणटा तुमी. ना for to protect Goa or for Goans. या तो मेरेन जावचें ना कांयच जावपाचें हांव ना. इतल्याचेर थांबता कांयच जावचें म्हजो वेळ सारको सोंपला म्हाका दिसता अल्टिमेटली प्रत्येक गोंयकाराचे मनाक एकच इच्छा आसता टू अपील टू द गुडनेस इन द हार्ट ऑफ इट्स लिडर्स अँड लिडर्स आर सिटींग इन द असेंब्ली तो गुडनेस जो आसा तो दिसचो ती कळकळ दिसची ती सेन्सिटिविटी दिसची सगळ्या कडच्यान दिसची विरोधका कडच्यानूय दिसची आनी रुलिंगा कडच्यानूय दिसची इतलीच मागता पयलो ब्रेक ओवर ह्या अधिवेशनाचो हांगा सोंपयता तुमी आयले इतली बरे तरेन मतां मारली थँक्स अलॉट पळयत रावात स्टुडंट नमस्कार Yes, yeah, I'll